आमचे 3 कॅन्डिडेट येयल्ले आसा म्हटल्यार एक बरो न्यूज आसा कारण विथआउट स्पेंडींग पयशे आयज पळयता आसतना आगासान पंचायत आमी खुबश्यो कंप्लेनी केल्ल्यो खुबशे पयशे स्पेंड केल्ले मसल पावर यूज जाता खुबसो धबधबो आसलो आनी ते पासून आयज आमचे 3 सीट येयल्ले आसा तसोच स्टँडींग जो सरपंच आसलो झेवियर ग्रेसियस थंय आयज आमचो भुरगो येयल्लो आसा लक्षद्वीप गांव येयल्लो आसा तशेंच आमचो एक्स सरपंच आसा ते तितून जुलियस येयल्लो आसा तशेंच बाय आमचे हांगा रिबेलो बाय येयल्ले आसा तेवूय येयल्ले आसा सो हे चेंजीस आमकां दिसून येता की आयज खरें म्हटल्यार वोटरांक चेंजीस जाय म्हणून आनी हे वोटरांक दाखयल्ले आसा पण खुबशे कॅन्डिडेट आसल्या कारणान मतां खंय ना खंय विभजन जाली डिवायड जाली आनी खंय ना खंय तांकां चान्स पडलो बट वील ट्राय आवर बेस्ट आनी फुडें जेन्ना जे डिपार्टमेंट ताजे डिफरंट ऑफिशियल्स आसता तेंच्यान खरें म्हटल्यार हायलायट करपा जाय जायत कोणाक हायलायट करपा जाय खुबशे पयशे डिस्ट्रिब्युशन ओपनली चालू आसलें आमी खूब ट्राय केले खूब प्रयत्न केले आमी फोन कॉलाचेर आपयताले पण ते जावना आनी चड जाणांक धरपाक पावना कितले टोटल कितले येयले तुजे आतां फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी टोटल फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां ऑलरेडी आमचे ऑलमोस्ट अरावंड एक अरावंड 15 सुमार येयले आमचे खंयचे पंचायती तुज्या कंट्रोलान येवंक शकता आमचे आतां शिरगांव पांय पंचायत येवंक शकता कंट्रोलान मागीर आमची भाटीम पंचायत येवपाक शकता आदोसी मंडूर जाल्या नेवरा आतां पळोवपाक जाय कित्याक नेवरा आमी पॅनल आमचे नासले ओपनाल दिली सो बाकीच्यो पंचायती इंडिपेंडंट आसतल्यो पण पळोवया बाकीचे कितें जाता पूण दुसरो जो आदलो MLA क्लेम करता की सगल्यो पंचायती 7 पंचायती तेजेच कॅन्डिडेट निवडून येयल्या म्हणून मेजॉरिटी तुमचें कितें म्हणणें सो तुमी पळयलां आसतलें आमचे जे कॅन्डिडेट येयला ते आमी ऑलरेडी दाखयल्ले आसा पळय कॅन्डिडेट आसा ते आनी आतां पळयता आमी खंयच्यो पंचायती जातल्यो त्यो आतां आमी नोका आतां खंयच्यो पंचायती जातल्यो वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट खंयची पंचायती जावंक शकता कित्याक आमचे चडशे पंचायतीन आमचे कॅन्डिडेट येयल्ले आसा पण थोड्यो पंचायती येवंक ना बट वील ट्राय आवर बेस्ट आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते फ्रेश फेस आसा न्यू फेस आसा केन्नाच इलेक्शनाक वचूंक नासले चडशे कॅन्डिडेट पयल्यांदा इलेक्शनाक वचले आनी तेंच्यांनी आपणाचे 100% दिला आनी आमी कांय पयशे डिस्ट्रिब्युशन करूंक ना मसल पावर यूज करूंक ना ह्या इलेक्शनाक इतलो पयशांचो वेव्हार जालो दुर्वेव्हार जालो तसोच मसल पावराचो वेव्हार जालो हे पयलू खंयच्याच इलेक्शनाक जाल्लो ना तशेंच सेल्वेरा म्हणटा तो प्रशांत नायक म्हणून तुमी तुमचो कॅन्डिडेट म्हणटा तो खंय तर म्हणटा तो आपलो कॅन्डिडेट आनी ताका घेवन खंय तरी ते पॅनल आपले क्रिएट करतले म्हणून तेणेन पयलूच डिक्लेअर करपाक जाय आसलें की तो आपलो कॅन्डिडेट म्हणून सो तेणें तें करूं ना तुमकां खबर आसतलो जो प्रशांत नायक म्हाज्या वांगडा आसलो आनी आमच्यांनी हें केल्लो आसा तेजो भाव जो सुशांत नायक आसा तो आमच्या वांगडा एक्टीव पार्टिसिपेशन केल्ले इलेक्शना पयलू आमी कंटिन्युअसली आसले आनी तेजे पयलू आमी उलयल्ले तेजे कडेन आनी तेणें सांगलेलें की आपूण इंडिपेंडंट जरी आसलो मात आरजी आपूण सपोर्ट करतलो येयलो पासून जाल्यार वार्ड नंबर 10 सेंट सागायसा जिखून येयलेलो आसा पंचायत नंबर 10 पंचायत सेंट सागायसा कागजांचो जॉईंट किलर म्हणटा ते कित्याक म्हणून तुमी हेका उडयला आमचो झेवियराक झेवियर कितली वर्सां थिंगा आसलेलो ते 35 इयर्स 35 इयर्स मध्ये 2 आउट पडलो तो तुमी हिस्ट्री कशी क्रिएट केल्या तुमी कोणाचे 35 इयर्स आरजीचे आनी तुमची वर्सां कितली 22 यंग आतां म्हाका सांग इतलो यंग एजीचे जाल्यार कितें म्हणून फुडें तितलें अशें आहा की जशें आमी यूथ आतां फुडें सरपाक जाय आतां हांव नेवो असो एक नेवो म्हणून ग्रुप एक फुडें सरला खूब शिकोवन येवपाक जाय म्हाका आमी फुडें सरपाक जाय सो तुवें फर्स्ट टायम जो 35 वर्सां 22 निवडून येतालो तुमी ताका थँक्यू